शेवट 2.5 कोटी खर्च रुपये करून हो नवे LT लाईन आणि हो ट्रान्सफॉर्मराचे आणि बाकीचे सगळे जे कामं जी असतात ह्या भागात आम्ही पूर्ण केल्ली असतात। एकमेव उद्देश असा की संबंध ह्या प्रयोग मतदारसंघाने खास करून विलेज पंचायत केरी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय मेळची ह्या उद्देशान हे काम गेली कित्येक महिने झाले आम्ही सुरू असा आणि आज त्याचा योग आयिल्लो आसा। त्याचे ब्रिजसर तो लोकार्पण करपा खातीर हो जो ट्रान्सफॉर्मर जो आसा ताजी हो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपा खातीर सुद्दां जी जमीन दिल्ली आसा ताचे सगळे मालकाचे हांव आभार व्यक्त करता। आणि जो हो पावर जी सप्लाय जी आसा ती करमळ्याचे ह्या अशे मुखार आमचे सगळे वाड्या खातीर आसा। मुखार जी कामां जी आसात ती कामां पूर्ण करपा खातीर आमचे मनोदय आसा आणि आज म्हाका दिसता ही शुभारंभ आसा खास करून ह्या करमळ्या वाड्या खातीर। आणि येता त्या आमच्या आयताराक फाल्यांचो सोडून फुडल्या आयताराक बरोबर आमचे 2 कोटीचे कामाचे म्हणजे वेरियस जे डेव्हलपमेंटल वर्क जे आसात ते कामाचे आमी फाउंडेशन बरोबर 11:30 घालपाचे ठरलेले आसात। सगळ्यांच तुमच्या माध्यमांतल्यान आतांच हांव सगळ्यांक तुमकां इन्विटेशन दिता। त्याचप्रमाणे तेच दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर आमच्या मागील वाडीचे परत आमचे एक दुधा सोसायटी कडेन व्हडले कामाचे आमी शुभारंभ करपाचे आसात। ही कामां थोडीशी रिंगाळत कित्याक खातीर उरली तर कोरोनाचो काळ आसल्या कारणान थोडीशी आमगेली वर्क ऑर्डर दिवपाक थोडोसो उशीर जालो म्हणून ही कामां सगळी रिंगाळत उरलेली आसात। कोणीनूच पॅनीक जावची न्ही। जे म्हणजे उरलेलो जो टर्म जो आसा त्या टर्मा भितर जी कामां आमी करपाक जाय अशें एश्युरन्स जें दिल्लें आशिल्लें तें सगळें एश्युरन्स पूर्ण करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा। आणि म्हणूनच आज मोठ्या उमेदीन आणि मोठ्या संख्येन आज तुमी सगळ्यांची उपस्थिती ही म्हजे खातीर खूब प्रार्थनीय आसा। तुमी दाखोवन दितात की आज तुमी जे फाटले 5 वर्सां पयलू ह्या प्रयोग मतदारसंघान एक क्रांती घडयलेली आशिल्ली, जो इतिहास घडयलेलो आशिल्लो, जो एका अपक्ष आमदाराक तुमी निवडून दिल्लो आशिल्लो ते तुमचे सगळ्यांची कामां करपा खातीर आणि ही कामां आज रुजू जाता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता। हेजे सगळें श्रेय जर कोणाक जर वता जाल्यार तेजें श्रेय सगळें आमचे हे सगळे प्रयोग मतदारसंघाचे सगळे म्हजे कार्यकर्ते वोटर्स हांकां सगळ्यांक वता। आणि खास करून आमचे सरकार जें आसा डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आनी ताजे पयलीं दिगवंत मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हांणी जी म्हाका ती चालना दिल्ली आशिल्ली त्या चालनाक खरोखरूच आज ताका पूर्ण स्वरूप आयिल्लें आसात। म्हणून हांव सरकाराचे आभार व्यक्त करता आणि तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगिता, आशा व्यक्त करता की असोच तरेचो पाठिंबो असोच तरेचो तेंको तुमी आमच्या फाटल्यान दवरतले। आमचे ट्रान्सफॉर्मराचें जे करमळा वाठारांत उद्घाटन जालें हांव आमचे खरेंच आमदाराचें अभिनंदन करता। कारण कितलींशींच वर्सां अशेच भाग आमचे आशिल्ले की थोडे कडेन लायटी डीम आसताल्यो पेटनाशिल्ल्यो ते थोडे भाग आसा तेवूय कंप्लीट बेगिना बेगीन जातले अशें हांव तेंचे कडेन आशा बाळगिता। कारण हे लोकांक ही जंगली अशी वाठार आसल्या कारणान येवंक वचोंक लोकांक त्रास जाताले, कामाच्यान येयल्या उपरांत सगळे त्रास जाताले। पूण आज ती समस्या आमची करमळ्या वाठारांत सुटले आसा तेन्ना हांव खरें तेंचें अभिनंदन करता। आनी बाकीच्या वाठारांनी आसा कोणी पॅनीक जावपाचें न्हू, तेवूय काम जातलें अशें हांव तांकां म्हणजे आमच्या आमदारा तर्फे तांकां आश्वासन दिता।